आज आमची स्पेशल मिटींग आशिल्ली बजेटाचेर आशिल्ली बजेट आशिल्लें आमचें आनी दुसरें आशिल्लें तें एक्सटेंशन ऑफ सोपो कॉन्ट्रॅक्ट कळ्ळें न्ही. सो बजेटाचेर आज आमचें डिस्कशन जालें आनी जे बजेट आमची म्हजो रिसीव पेमेंट आसा तो जो 36,10,94,900 रुपीज जो एक्सपेंडिचर दाखयलो तो आमी 35,95,95,58,900 जो एक्सपेंडिचर आमी दाखयलो. आनी जे सरप्लस आमचें बजेट जें आसा तें सरप्लस बजेट 15,86,000 अशें करून सगळ्या बजेटाक आज ही मान्यता सगळ्या कावन्सिलान दिल्ली आसा. आनी दुसरो प्रश्न जो आशिल्लो आमचो जो आयज दुसरो पॉयंट आशिल्लो तो सोपो कॉन्ट्रॅक्ट. आमी फाटल्या वेळार जो सोपो आसा पळय न्ही तो तुषार टी नायक म्हणून एका दिल्लो आनी तेजो पिरियड आतां 31 सोंपता. सो आमी टेंडर केल्लें आनी त्या टेंडराक आमकां टेंडर रिस्पॉन्स कोणें दिवना आमकां. सो ते प्रमाणे आमकां ते 1 तारखेच्यान दुसऱ्या कोणाक दिवपाकूच जाय आशिल्लो नाजाल्यार आमच्या मुन्सिपाल्टीन तरी कलेक्ट करपाक जाय असो आशिल्लो. आतां मुन्सिपाल्टीन कलेक्ट करी जाल्यार आमकां लॉस जाता. लॉस कसो जाल्यार आमी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो आमकां हिशोबा प्रमाणे पर डे आमकां इन्क्लुडींग GST 16,000 फारीक करता. आनी जर आमी मुन्सिपाल्टी कलेक्ट करता जाल्यार आमकां मुन्सिपाल्टीचो आमकां 6 ते 7,000 पर डे इतलो येता. 6 to 7,000 इतलो येतालो. सो वयल्यान आमचे 2 मनीस जे आमचे कामगार वचून थंय सुद्दां जे आमचे स्टाफ वचून सुद्दां तेंचे सॅलरी ते पळोवन आमी ते विचार केलो लॉस जावचे परस ताका एक 3 म्हयने एक्सटेंशन आमी कावन्सिलान ताका 3 म्हयने दिल्ले आसा. तेजे भितर आमचो बाकीचो प्रोसेस पळय आतां तो आमी कंटिन्यू करतले कळ्ळें न्ही. परत आमी रिटेंडर करतले. सो तितून कोणी आयलो जाल्यार कळ्ळें न्ही. सो सेम मनशाक तुमी हे केला तेकाच कंटिन्यू केला. 3 म्हयन्या खातीर आमी ताका दिला वाडोवपाक. तेजे भितर आमकां बाकीचो प्रोसेस करूंक मेळटा न्ही फुडें करून परत रिटेंडरींग आमी करतलेच कळ्ळें न्ही. सो ताका लागून ताका 3 म्हयने असो वाडोवन आमी केला. दुसरी गजाल जे आमचे वर्साचें हावस टॅक्स जे आसा पळय न्ही ते आमकां जवळ जवळ आमच्या वर्साच्या ते 2 कोटी सुमार आमचे वर्साचे टॅक्स आसा हावस टॅक्स. तितूनचे आमी जवळ जवळ 1,60,00,000 हे आमी हावस टॅक्स आमी हाडला कळ्ळें न्ही. हांव धन्यवाद म्हणटा आमचे सगळे स्टाफ जे मुन्सिपाल्टीचे स्टाफ जावं वर्कर सगळे जावं भोंवोन हे कलेक्शन तेणी स्वता घराघरांनी म्हणजे भोंवोन हें केल्लें आसा. आनी इतले आमी रिकवरी म्हणजे 80% आमी रिकवरी ही हावस टॅक्साची. जशें हांवें सांगले प्रमाणे फाटल्या वेळार सुद्दां आमी रेंटाचो आमचे कडेन तिजोरी 1 रुपया नाशिल्लो. आमी जवळ जवळ 2.5 कोटी सुमार नियरली 233 फाटले म्हयने आशिल्ले आनी आतां आमी जवळ जवळ म्हाका 2.5 कोटी पावल्या. इतलो आमी रिकवरी हे रेंटाची केल्ली आसा. सो आमी बरे फायनान्शियली मातशे बरे आसा कळ्ळें न्ही. मुन्सिपाल्टी तरी आमकां त्रास जावना. जशें 2018-19 जशें आमकां त्रास जाल्ले कशें न्ही ते प्रमाणे आमकां आतां सॅलरी सुद्दां आमी टायम टू टायम दिता. आमी 10 लाख सुमार आमी 10 लाख म्हयन्याक फक्त हेंकाच मोडटा कोणाक जे पेन्शनर आहा न्ही मुन्सिपाल्टीचे तांकां आमी जवळ जवळ 10 लाख मोडटा म्हयन्याक कळ्ळें न्ही. प्लस सॅलरी आमी वेवस्थीत सगळ्या मुन्सिपाल्टी कोणाक त्रास जावना. आमचें ह्या फावटी सगळें बरें चल्लां सुरळीत चल्लां आनी कामांय आमची वेवस्थीत बरी चल्ल्या फोंड्यान. आमचो जे आमी पळय आतां आमकां पळय मेन म्हळ्यार ग्रांट्स येता पळय न्ही. सो ग्रांट्स आमी गव्हर्मेंटा कडेन सुद्दां मागलेले आसा कळ्ळें न्ही. ते मेळटा कळ्ळें न्ही. सरकारा कडल्यानूय बरी मदत मेळटा आमकां कळ्ळें न्ही. जे आमकां चडशे पयशे येता ते ग्रांट्साचेच येता न्ही. सो आतां हावस टॅक्स आनी शॉपांचो टॅक्स जे आहा तो रेगुलर आहा तुमचो? हय रेगुलर आसा कळ्ळें न्ही. आतां वेवस्थीत पेंडींग जो आशिल्लो तो रिकवर जालो रिकवर जालो कळ्ळें न्ही. आनी बाकीचें कितें आसा तें आमी चालू आसा प्रोसेस. बाकीचें कितें आसा रिकवरी आमची चालूच आसा. खंय कितें आतां पळय ते फाटले सुद्दां जे रेंटाक ती आनी 2-3 शॉपां वयता आनी आमकां पयशे भरूं नाशिल्ले ते कोर्टान सुद्दां गेले. कोर्टान तांकां ते तेंचे एक्सेप्ट केलें ना. ताका सांगलें पयशे भरा म्हणून मुन्सिपाल्टी. सो अशें करून हे शेवटी कितें आसता हे मुन्सिपाल्टीचे पयशे न्ही हे भरूंकूच जाय पयशे. सो आनी एक गोश्ट आशिल्ली की फाटीं आतां सर्क्युलर काडला हायकोर्टान जावं आमच्या गव्हर्मेंटान की इल्लिगल स्ट्रक्चर आहा ते तुमी नोटिफाय करून दवरचें. आमकां ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेक आमकां लेटर पावलो. आमकां 25 तारखेक ह्या म्हयन्याचें लेटर पावलो आनी त्या प्रमाणे आमी डिस्कस करून आमी येता त्या एप्रिलाच्या 2 किंवा 3 तारखेक स्पेशल मिटींग दवरतले आनी हो मुद्दो जो आसा तो आमी सगळे कावन्सिला मुखार कावन्सील मिटींगेक मांडटले. तेजेर डिसिजन तुमकां मागीर आपयतले आमी. सो अशी खंय एरिया तुमी नोटिफाय केल्ली आसा थंय खरेंच इल्लिगल हें जाल्लें आसा जावं घरां आमकां सद्या पळय मेन आमचे टॉप प्रायोरिटी पळय खंयची सांग पळय भोसले सकयल जे पळय आसा हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली आसा तांकां तेंचे काडपाचें ते आमकां तो पयलो स्टेप तो आमचो पयलो हें आसतलो. कित्याक सांग पळय
हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली ऑलरेडी ऑर्डर जाल्ली आसा आनी तुमी नोटीस बीन इश्यू केले तेंका? हय सगळें आमचें काम तेजें जाल्लें आसा तितलें आनी पळय आतां ही हायकोर्टाची ऑर्डर येयली म्हणजे आमकां तें आतां कांय चुकत ना न्ही आमकां स्ट्रीक एक्शनी घेवचीच पडटली तुमी केन्ना पर्यंत गोवोरमेंटाक दितले काय म्हणटा सगळें कितें आहा पळय तें आमी मिटिंगेंत डिस्कस करतले न्ही 2 किंवा 3 तारखेर मिटींग पळय जाता ती मिटिंगेंत डिस्कस करून आमी तें फायनल करतले.